देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. जुआंवाचो 20 वोळ 24 ते 29. जेजू आयलो तेन्ना 12 मदलो एकलो जोवळो म्हणलोलो तोमास ताचे बरोबर नासलो. देखून दुसऱ्या शिसांनी ताका म्हणलें, आमी सोडम्याक पळयला. पूण ताणें तांकां म्हणलें, ताच्या हाताचेर हांवें खिळ्याची कुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्याचे सुवातेर म्हजें बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताचे कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोत मानच्याक ना. 8 दिसां उपरांत शीस नव्यान घरांत आसले आनी ताचे बरोबर तोमास. दारां बंद आसतना जेजू भितर सरलो आनी ताचे मदीं उबो रावन ताणें म्हणलें, शांती तुमकां. उपरांत ताणें तोमासाक म्हणलें, तुजें बोट हांगा घाल, हे पळय आसात म्हजे हात. तुजो हात लागीं हाड आनी म्हजे कुशींत घाल. ह्या फुडें आनीक दुबाव दवरूं नाका, पूण बावट दवर. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलोय देखून तुवें विस्वास दवरलोय. पळयनासतना विस्वास दवरतात तीं खरेंच सुभागी. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. आयज सांत तोमासाची परब. जाणें क्रिस्ती बावाट इंडियेक हाडलोलो. ताका मायलापूर शारांत मारतीर मारलो. बावार्थ म्हणगे कितें? पळयनासतना विस्वास दवरप. दिश्टी पडना ताचेर आमी विस्वास दवरता आनी सोतमानता ती सुभागी. तोमास दुबावलो आनी म्हणूंक लागलो, ताच्या हातांचेर हांवें खिळ्यांची कुणां पळयल्या शिवाय आनी खिळ्यांचे सुवातेर म्हजी बोट घाल्या बगर आनी म्हजो हात ताच्या कुशीन घालिना जायन जाल्यार हांव सोतमानच्याक ना. दुबावाचें पातक आमी पयस करूंक आमकां बावार्थ गरजेचो. आमच्या जिवितांत जेजू जायतीं ओचोरयां विजमितां कोत्ता. जेजूक आमी वळखूंक आनी ताका वखाणूंक फावो. आमेन.